हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. खूप दिसांनी असो नाही मिनी ब्लॉग तुमचे बरोबर हांव शेअर करता. तर हांव आनी संजयन हांगसर 15 किलाची जी ऑर्डर असली गुजरातची ती नाही पॅक करपाक बसलेली. हेजो फूल लॉंग व्हिडिओ म्हाज्या चॅनलाचेर ऑलरेडी हांवें अपलोड केल्लो आसा. आनी ही ऑर्डर जी असली ती 15 किलो असली आनी प्लस कस्टमायज सुद्दां असली. सो कशें कितें आमी रेडी केली, कशें कितें रोस्ट केली, म्हटल्यार कशें कितें पॅक केली, हे डिटेल्सान लॉंग व्हिडिओन शेअर केल्ले आसा. हांगसर नाही भरभरून असो मसालो रेडी जाल्लो आसा. आतां थोड्याच दिसांनी नाही पावस सुद्दां येतलो, ताका लागून बॅचीस जे आसा ते आमचे कंटिन्यू चालू आसा. आनी ही ऑर्डर जी दिसता न्हय तुमकां ती एकूच ऑर्डर आसा एकाच कस्टमराची. फूल डे जो आसा तो आमी हेच ऑर्डरीक दिल्लो, कारण खूब पॅकींग करपाचें आसलें. हांगसर तुमी पळोवंक शकता तितून हळसणे आसले, गरम मसाले आसले, मागीर रेड चिली पावडर. सो अशे तरेन आमी डिटेल्सान पॅक केली, रॅप केली. बरो टायम गेलो ह्या ऑर्डरीक आनी फायनली अशे तरेन ही पॅक करून घेतलेली आसा. कारण 15 पॅकेट्स आसली आनी 15 पॅकेट्स आमी अशे तरेन डिटेल्सान रॅप केले, कारण गुजरात धाडपाची आसली, लॉंग डिस्टन्स बी आसले. सो प्रॉपर बऱ्या तरेन पावपाक जाय, खंयूच लिकेज जावपाक जायना, हे सुद्दां आमी सेफ्टी बऱ्या तरेन दवरलेली आसा. सो अशे तरेन ही पॅक करून घेतलेली आसा फूल आमी. तेच्या मागीर एक व्हडलो बॉक्स घेतलो आनी तितून सुद्दां डिटेल्सान बऱ्या तरेन अरेंज केली, एडजस्ट करून बऱ्या तरेन रॅप करून पॅक केल्ली आसा. आनी अशे तरेन ही गुजरातची ऑर्डर जी आसा ती फायनली रेडी जाल्ली आसा. मुद्दाम तो व्हिडिओ चेकआउट करा म्हणजे तुमकां कळटलें. आनी आतां गरम मसालो, रेड चिली पावडर स्टार्ट जाल्लो आसा. पावसाक लागून एडवान्स बुकींग बी स्टार्ट जाल्ली आसा. जर कोणाक मसालो जाय जाल्यार लॉंग व्हिडिओन कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केला, तुमी ऑर्डर करूं शकता. सो अशे तरेन ही ऑर्डर 15 किलाची कस्टमायज ऑर्डर रेडी जाली. आमी पॅक बी केली आनी दुसरे दिसा व्हरून पोस्ट बी केली. सो मिनी ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. बाय बाय.